हां, छत्रपती शिवाजी महाराजान तुमकां हेच शिकयले? आज आमचो गोयचो सीएम म्हणटा की आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजा भशेन सरकार चलयता. छत्रपती शिवाजी महाराजान असले सरकार केन्नाच चलोवंक नासलेले. छत्रपती शिवाजी महाराजान जे राज्य केले ते सगळ्यांक हांसयले मरे. आणि जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज गेलो तेन्ना लोक अक्षरशः रडले दुखाच्या झरींनी. आणि आयज सुद्धा लोक रडटा तेंचे पिक्चर पळोवन. तेंच्यांनी जे बलिदान दिला त्याच्या खातीर लोक रडटा. आयज तुमच्या सारखे सरकार चलोवंक नासले. तुमच्या सारखे ते अधर्मी नासलेले, धर्माचेर अत्याचार करूंक ना. तुमच्या भशेन धर्म तेंच्यांनी राजकारणान मिक्स करूंक नासलेलो आणि आपलो फायदो चिंती नासलेले. निस्वार्थपणान राज्य केले म्हणून आयज लोक तेंका सगळ्या धर्माचो लोक छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजाक मान दिता, रेस्पेक्ट दिता. कित्याक तर ते बरे काम करून गेले. तुम्ही दुष्ट मरे. तुम्ही हे दुष्ट कार्य केला. आयज हांवें खरेंच हांव आमच्या गोयच्या क्रिस्तांव बांधवांचो ऋणी आसा जे आयज तुमचे कमेंट्स पळयले सगळ्या मिडिया चॅनलांचेर. तुम्ही पॉझिटिव्ह कमेंट मारून दाखोवन दिले की आम्ही गोंयकार एक आसा म्हणून. जेन्ना क्रिस्तांव भावांच्या देवाचेर जेन्ना टिका जाल्लेली त्या टायमाचेर हे व्हडले व्हडले उलयताले कितें आनी थोडेच आमचे हिंदू लोक तेंच्या बरोबर रावले. तुम्ही आयज तुमकां धर्म लागना रे. तुमकां पयसो फक्त पॉलिटिक्स अँड मनी. हे पॉलिटिक्स अँड मनी खातीर, ह्या सत्ते खातीर आयज धर्मा मदीं फूट घालपाचें षडयंत्र आसा. आयज हांव जाल्यार म्हणटा मनुस्मृती परत हाडपाक सोदतात. मनुस्मृती परत हाडपाक सोदता. उच्च जातीचो लोक आमचे कमी जातीच्या लोकांक यूज करपाक सोदता. आयज जे भारतीय जनता पार्टी आणि RSSचे षडयंत्र आहा ते काल देव काप्रेश्वराचे देऊळ मोडून ओपन जाल्लेले आसा की तुम्ही आमकां परत गुलाम करपाक सोदता. आयज आमकां इतले म्हणूनशें दिसता गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसा तांकां मरे काळजांक पाजर फुटलो. तेंच्यांनी कॉमेंट्स सोशल मिडियान जे दिल्लेले 95% क्रिस्तांव भावांनी आयज आमच्या देवाक कितें जाता म्हणून तांकां थंय दुख्ख जालें. पूण आमचे हिंदू भगिनी बायलां BJPची जे आसा तांकां आयज पाजरूच फुटोवंक ना. तुमकां मना पासून खरेखूच तुमकां दिसता की आमी जे फुडें सरलेले, आमी जे देवाचें रक्षण करपाक फुडें सरलेले, तर तुमी जर 4 पावलां जर फुडें घातलेली न्हू आयज थंय उरतले आसले. हिंदू खतरे में जर म्हणटा न्ही, खरोखर हिंदूचे देव खतरे में आहा, बहुजन समाजाचे देव खतरे में आसा. हे उच्च जातीचे जो देव जे ते मानता न्हू ते खतरेन ना. तेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर असले, हे तेंचेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर नांव घेना हांव देवाचे, तेंचेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर असले न्ही, हे आयज ते देवूळ हात लावंक दिवचे नासले. आयज आमी आझाद मैदानाचेर येयले. एक थोडे गोष्टी कालचे वडाचे काप्रेश्वराचे आणि वडाच्या झाडा बद्दल उलोवपाक. काल खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार हिंदू धर्माचो अपमान जालो. आणि हिंदू धर्माचो अपमान करपी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे हिंदुत्व राखतले म्हणटा, हिंदू राष्ट्र करतले म्हणटा. काल अक्षरशः स्टे ऑर्डर दिवन तेंच्यांनी रातचे ज्या पद्दतीन झाड मारले कितें तेचो आमी निशेध करता. रातचे इतली गडबड करपाची गरज नासलेली. रातचे झाड मारपाची गरज नासलेली. आयज तुम्ही जेन्ना कसले प्रोग्राम असतात, शिवजयंती असता, 19 डिसेंबर असता, 15 ऑगस्ट असता, तेन्ना छाती टोकून व्हडले व्हडले नेटान उलयतात सारखे. आमी हे केला, आमी ते केला, आमी अशें करतले, आमी तशें करतले. ही पर्यावरण नश्ट करून, देवांची देवळां काडून. जागेकार म्हटल्यार कोण रे? जागेकार म्हटल्यार बहुजन समाजाचो देव. उच्च समाजाचो देव न्हू, बहुजन समाजाचो देव. उच्च समाजाचो जर आसलेलो जाल्यार ते वाचोवपाचो प्रयत्न करतले आसले. आयज बहुजन समाज खंय आसा? बहुजन समाज आज खंय आसा? बहुजन समाज आयज भारतीय जनता पार्टीची पोकळ भाशणां आयकून भ्रमित जाल्लो आसा. आयज बहुजन समाजान उलोवपाची गरज आसा. रुद्रेश्वर देवळाचेर जेन्ना येयले त्या टायमार तुम्ही भायर सरले मरे कितें? देवा वांगडा राजकारण करूं नाका रे. रुद्रेश्वर देवाची पालखी भोंवडायली तुम्ही सगळे कडेन आणि देवांचेर राजकारण करता. छत्रपती शिवाजी महाराजान तुमकां हेच शिकयले? आयज आमचो गोयचो सीएम म्हणटा की आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजा भशेन सरकार चलयता. छत्रपती शिवाजी महाराजान असले सरकार केन्नाच चलोवंक नासलेले. छत्रपती शिवाजी महाराजान जे राज्य केले ते सगळ्यांक हांसयले मरे. आणि जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज गेलो तेन्ना लोक अक्षरशः रडले दुखाच्या झरींनी. आणि आयज सुद्धा लोक रडटा तेंचे पिक्चर पळोवन. तेंचे पिक्चर पळोवन कितें तेंच्यांनी जे बलिदान दिला त्याच्या खातीर लोक रडटा. आयज तुमच्या सारखे सरकार चलोवंक नासले. तुमच्या सारखे ते अधर्मी नासलेले, धर्माचेर अत्याचार करूंक ना. तुमच्या भशेन धर्म तेंच्यांनी राजकारणान मिक्स करूंक नासलेलो आणि आपलो फायदो चिंती नासलेले.
निस्वार्थपणान राज्य केले म्हणून आयज लोक तांकां सगळ्या धर्माचो लोक छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराजाक मान दिता रेस्पेक्ट दिता कित्याक तर ते बरें काम करून गेले तुम्ही दुष्ट मरे तुम्ही हे दुष्ट कार्य केला आयज हांवें खरेंच हांव आमच्या गोंयच्या क्रिस्तांव बांधवांचो ऋणी आसा जे आयज तुमचे कमेंट्स पळयले सगळ्या मिडिया चॅनलांचेर तुम्ही पॉझिटिव्ह कमेंट मारून दाखोवन दिले की आमी गोंयकार एक आसा म्हणून जेन्ना क्रिस्तांव भावांच्या देवाचेर जेन्ना टिका जाल्लेली त्या टायमाचेर हे व्हडले व्हडले उलयताले कितें आनी थोडेच आमचे हिंदू लोक तेंच्या बरोबर रावले तुम्ही आयज तुमकां धर्म लागना रे तुमकां पयसो फक्त पॉलिटिक्स अँड मनी हे पॉलिटिक्स अँड मनी खातीर ह्या सत्ते खातीर आयज धर्मा मदीं फूट घालपाचें षडयंत्र आसा आयज हांव जाल्यार म्हणटा मनुस्मृती परत हाडपाक सोदतात मनुस्मृती परत हाडपाक सोदता उच्च जातीचो लोक आमचे कमी जातीच्या लोकांक यूज करपाक सोदता आयज जे भारतीय जनता पार्टी आणि RSSचे षडयंत्र आहा ते काल देव काप्रेश्वराचे देऊळ मोडून ओपन जाल्लेले आसा की तुम्ही आमकां परत गुलाम करपाक सोदता परत आमकां गुलाम करपाक सोदता परत आमकां लाचार करपाक सोदता तुमचेर मदीं मदीं भार येता तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर उलयता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचेर उलयता कितें जेणी आमकां हे संविधान बरोवन दिले देवाक मानपाक तयार ना धर्माक मानपाक तयार ना धर्म फक्त जावो तुमकां तुमचे राजकारणाची पोळी भाजपाक हांव भंडारी समाजाचो हांव त्या भंडारी समाजाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक विचारूंक सोदता का देव काप्रेश्वर बहुजन समाजाचो देव न्हू देव काप्रेश्वर बहुजन समाजाचो देव न्हू कितें रुद्रेश्वरा खातीर भायर सरले पालखी काडली देव काप्रेश्वराचें देऊळ वाचोवपाक एक सुद्दां आमदार येवंक ना मरे एक सुद्दां आमदार येवंक ना आयज जो आमचो श्रीपाद नायक नॉर्थ गोवा MP जेका आमी परत भंडारी समाज म्हणून निवडून हाडलो तो आयज आमच्या लोकांकडे कित्याक उबो रावना कितें बरें केलें भंडारी समाजाचे खंय व्हरोन सोडला भंडारी समाज कितें फायदो आहा म्हाका सांग ह्या राजकारणाचो ह्या भारतीय जनता पार्टीचो भंडारी समाजाक फायदो कितें आसा तुम्ही भंडारी समाजाचे लिडर आहात तुमकां फायदो आसतलो पूण लोकांक सामान्य मनशांक फायदो कितें आसा अरे देव तरी वाचोवपाक भायर सरा मरे गेलो देव काप्रेश्वर काल कितें गेलो देव काप्रेश्वर काल आनी आयज जेन्ना इतले सगळे जावन सुद्दां तुमी उलयनात कोणाक भियेता गुलाम जावपाचे आसा कितें पोर्तुगीज येवच्या पयलीं ती हिस्ट्री सांगा मरे पोर्तुगीज येवच्या पयलींची हिस्ट्री सांगा मरे कशें आमकां ट्रीट केले ते कशें कास्ट बेस करून लोकांचो छळ केला तो कितें छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छळापासून लोकांक वाचयले मरे तेचेच कट कारस्थान करून कितें संभाजी महाराजा कडेन कितें केलें तें आमी पळयलां मरे अशें तुमी गोंय राखतले गोंयचें पर्यावरण राखतले कितें रे फक्त 10-12 लोक आसा उलोवपाक कितें तुमकां भंय दिसता जॉब जाय धंदो जावो कितें रे गुलामी करून अरे आमच्या क्रांतिकाऱ्यांनी रक्त व्हावयलें मरे हें आमकां दिवपाक हें सूख दिवपाक पर्यावरण दिवपाक देव धर्म दिवपाक कितें सगळ्या धर्माचे लोक झगडले हिंदूय झगडले क्रिस्तांवूय झगडले मुस्लिमूय झगडले तुम्ही केन्ना उठतले रे आतां केन्ना उठतले जागे जावपाची गरज आसा आनी आयज हिंदू खतरे में ना सगळे धर्म खतरे में आसा क्रिस्तांव धर्मूय खतरे में आसा मुस्लिम धर्मूय खतरे में आसा कित्याक राजकारणी उत्मत्त जाल्लो आसा सत्तेचो माज येयल्लो आसा आनी हो राजकारणी आमच्या मदीं फूट घालून हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव करपाक सोदता आनी आमकां डिवायड करून ह्या गोंयांत मायग्रंट हाडून भरून आपूण बोल्सां भरपाक सोदता जे आयज काप्रेश्वराच्या देवळा कडेन घडलां दिस इज जस्ट अ बिगिनींग अजुनूय तुमचे जर दोळे उगडाना कितें सुस्त न्हिदा ओग्गी बोर्नूस घे आनी सुस्त न्हिदा भायर सरो नाका जावनी गोंय काबार फुडल्या पिडयेक गोंय नाका जावनी गोंय काबार अरे जो पर्यावरण वाचूंक शकना जो आमचे देव वाचोवंक शकना तो तुमी कितें उलयतले आनी कोणाक वाचयतले ह्या राजकारण्या फाटल्यान नाचोन एक तरी आमदार येवपाक जाय आसलो मरे काल 40तलो एक सुद्दां आमदार थंय पावोंक ना दॅट मिन्स हे आयचे राजकारणी जे आमी निवडून हाडल्यात कितें हे राजकारणी सत्तेचेर बसपाच्या लायकीचे न्हू हांव एक कालचें जें कृत्य घडलां देव काप्रेश्वरा ज्या पद्दतीन विटंबना करून त्या जाग्या वयल्यान हालयला आनी वडाचें झाड ज्या पद्दतीन विटंबना करून काडला तेचो निशेध करता देव बरें करूं BJP इज इक्वल टू RSS म्हणजे BJP जे आयज मनुस्मृती जी आसा आनी मनुस्मृती म्हणजे तुमकां खबर आसतली
सर्वांक श्रेष्ठ म्हणटा ते ब्राह्मण आणि कनिष्ठ म्हणटा ते बहुजन समाज. आयज बहुजन समाजाक हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज यूज करता. जसो हे आमचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमोद सावंताच्या खांद्याचेर बंदूक धरून आयज कोणाक फुडें काडटा आनी फाल्यां सकाळी गोंयच्या लोकांक कळटले. काल सकाळचो रोहन खंवटे हो मुख्यमंत्र्याच्या स्वप्नां पळयता आनी आयज प्रमोद सावंताक फुडें काडला आनी आयज ते मुर्तीचेर उल्लंघन केले आनी मुर्ती आज काडून सोडली. सगळ्या गोमंतकीय लोक, गोंयकार लोक आनी भारत देशाचे नागरीक जे आसा, आयज हांव तुमकां मना पासून एक सांगूंक करता, जर राम जन्मभूमी रामाचे अयोध्याचे देवूळ थंयसरूच जर जावंक जाय आसले आनी तुमी तो हट्ट धरलेलो आनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान तो निर्णय दिल्लो की राम मंदिर थंयसरूच जावंक जाय म्हणून, आनी जालें जाय तशें जालें आनी आमकां सगळे हिंदू लोकांक बरें दिसलें आनी राम मंदिर थंयच जालें. पूण हांव एक प्रश्न करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, हे रोहन खंवट्याक हांव स्पेसिफिकली विचारून करता आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक हो मुद्दम प्रश्न करता आनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्षाक हांव प्रश्न विचारता आयज की आयज जर तुमी राम जन्मभूमी त्याच देवळाचे राम मंदिर जर जावंक जाय आसलें, आमचें मत तेंच आसलें, राम मंदिर जे थंयसरूच जावंक जाय आसलें जाल्यार आमी परवरी वडा कडेन जें म्हणटा तेका आमी थंयसरूच खापरेश्वर देवस्थानाचें देवूळ थंयसरूच जावंक जाय आसलो म्हणून आमचो हट्ट आसलो. हितून आमचें कितें चुकीचें आसलें? जर तुमी हिंदू आयज एकठांय जावंक ना आनी आयज तुमी एकठांय जावन ते झाड एकठांय जावंक ना तुमी आयज आनी थंयसर काल आमी उदय भेंब्र्या कडेन पळोवंक जाल्यार थंयसर तुमी कॉल आउट करिना फुडें 400-500 लोक एकठांय जाले, ताका थंय कितें म्हटलां म्हणून. पूण हांगा आमचे हिंदू जे म्हणणारे, बीजेपीच्या सरकारान जे हिंदू जे म्हणणारे आनी जे बीजेपीचे सरकाराक आयज सपोर्ट करणारे मनीस जे आसा ते हांव बजरंग दल, मागीर RSS, मागीर सनातन आनी बाकीचे जी संस्था जी सनातनाची जी म्हणटात आपूण सनातनी जी म्हणटा आनी ब्रह्मेशानंद वयर बसलेलो जायज आहा तो जर म्हणटा आमी हिंदू जर आसात जाल्यार तुमी खापरेश्वर देवस्थान जे आयज तुमी कित्याक लावून वाचोवंक ना? हो मोठो प्रश्न हांव भारतीय जनता पार्टी सरकाराक विचारता. तुमी जर ते देवूळ जर काडले ऑनरेबल हायकोर्टाच्या प्रमाणे ऑर्डरी प्रमाणे तसो कन्सेंट टॅम्स बरयल्ले म्हणटा. आमी त्या विश्वेश करपेक SP जो आहा न्हू ताका आमी विचारतलो, DYSP विचारतले, आमी कितें विचारतले, तुजी ऑर्डर दाखय रे म्हणून. ऑर्डर स्पेसिफीक आसूंकूच नासली आनी देवाची मुर्ती थंय काडपाचीच नासली आनी तेंच्यांनी काडली आनी लास्ट मिनटाक वातावरण तंग जायना फुडें तो सांगता आमकां स्टॉपेज ऑर्डर येयल्या म्हणून. स्टॉपेज ऑर्डर जर येयल्ली जाल्यार तुमी सकाळ पासून कित्याक रावंक ना? आनी आयज मुख्यमंत्र्याकूय हांव प्रश्न करता, आयज देवाची मुर्ती काडटात तुमी मरे, तुमचे कडेन विजन आसलें, देवूळ पयलीं बांदूंक जाय आसलें, देवूळ बांदून खंय तरी ताका लोकेट करपाक जाय आसलें. तुमी काडटात आनी रस्त्याचेर ताका दवरतात, कंटेनरान दवरता आनी तेच आमी मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न करता. आयज मनोहर पर्रीकर जर आसलो आनी मनोहर पर्रीकर फाटल्या दिसांनी तुमी कितें केल्लें, मनोहर पर्रीकराची समाधी जेन्ना मिरामार जेन्ना तुमी बांदली थंय 10 कोटी तुमी सँक्शन केले. थंयसर मनोहर पर्रीकराक लागून तुमी 10 कोटी जर सँक्शन करता आनी आमचो वड्याचें देवस्थान जें आसा, आमचो खापरेश्वर देव जो आसा तुमचे कडेन काडटा आनी ताका कंटेनरान भितर थंय दवरता, ते बी कसो येले रे? आनी ते मेन गोश्ट म्हणजे कितें, आयज ते वडाचें झाड ताका आमची सूत जी महिला जी आसा, रणरागिणी जी आसा ते आमच्यो, तांकां आपल्या घोवाक खूब वर्षां आयुश्य जावंक जाय म्हणून ताका तुमी भोंवताळे घातलेले आनी सूत बांदलेले न्ही. आज पासून सूत तो घेवन गेलो, पूण देव तुमच्या बायला भुरग्यांक तुज्या घोवांक राखतलो तो देवा बद्दल आमी काय म्हणिना. तुमच्या घोवाक परवरकारांक जे एरियेचे लोक तुमकां राखतलो, पूण एक बायल सुद्दां थंय येवंक ना, एक बायल सुद्दां थंय येवंक ना. आनी तेंचे म्हणजे ते एरियेची कितली बायलां जी आसतात कितली सुद्दां बांदली त्या प्रमाणे थोडी 10-12 बायलां थंय येताली, सच्ची येताली ती, बाकीची बायलां खंय गेली? आयज आमकां इतलें म्हणूंकशें दिसता, गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव जे आसा तांकां मरे काळजांक पाजर फुटलो. तेंच्यांनी कॉमेंट्स जे सोशल मिडियान जे दिल्लेले 95% क्रिस्तांव भावांनी आयज आमच्या देवाक कितें जाता म्हणून तांकां थंय दुख्ख जालें. पूण आमचे हिंदू भगिनी बायलां BJPची जी आसा तांकां आयज पाजरूच फुटोवंक ना. तुमकां मना पासून खरेखूच तुमकां दिसता की आमी जे फुडें सरलेले, आमी जे देवाचें रक्षण करपाक फुडें सरलेले, तर तुमी जर 4 पावलां जर फुडें घातलेलीं न्हू आयज थंय उरतले आसले. आयज रोहन खंवटे जो म्हणटा आयज भाशण खंय खंय दिता म्हणटा, पूण रोहन खंवटे एका परिपूर्ण जबाबदार आसा. रोहन खंवट्यान खंयसरूच पाल उचललेले ना. कोर्टाची निमतां सांगू नाका रोहन खंवटे, तुका आयज सांगता, आयज तुका मरे आयज हे देवाक काडले म्हणून तुमकां बरें दिसता, देवाक काडले म्हणून तुमकां बरें दिसता, पूण तुमकां केन्ना कोण काडटलो हें तुमकां खबर ना. देवाक काडपी तुमी कोण ना. आमकां देवान हांगा हाडला, जमिनीचेर हाडला. कित्याक? आमकां बरें करपाक हाडला, सगळें बरें करपाक हाडला. असले राजकारणी जे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ज्या फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया आमी अशें पळयलां
की असले तांकां सरकार निवडून दिना फुडें हे लोकांक कशें यूज करप आमचे लोक बहुजन समाजाक आयज तेंच्या फाटल्यान कशें नासता कसली तरी तुमकां पदां दिता कोणाक बारीक बारीक कसली तरी मिनिस्ट्री दिता आनी बरी बरी मिनिस्ट्री हे घेता आनी आपूण हे आमकां कशें बावले कशें हे प्रमोद सावंत जे 1,500 2,000 दिता आनी बायलां तेच्या फाटल्यान लागलेली आहा प्रमोद सावंत हो RSSच्या तालाचेर नासता कशें म्हणजे तुमकां खबर आसतली ती बावली कटपुतली कसो तेंच्यांनी RSS वाल्यांनी ताका कितें सांगलें न्हू अशें हात वयर उखल हो हात उखलता कोण प्रमोद सावंतान हेचो विचार करूंक ना की ताका ते यूज करता म्हणून BJPची सरकार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हेका यूज करता पूण आयज काल जी गजाल घडली न्ही खरोखरच हेंच्यांनी SP आनी मामलेदारान काल सांगले की आमी स्टॉपेज दवरता फाल्यां पळोवया म्हणून जर स्टॉपेज जर तुमकां जर मेळली तर रातोरात तुमी सकाळी कित्याक लागून आमच्या कानान घातले म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हो फोटोमाचो सरकार जाला अरे मतांकूय तुमी फटयतात सगळी कडेन तुमी आश्वासनां दिता तीय फटयता आनी देवाकूय तुमी फटयता पूण तुम्ही जो कंटेनरां व्हरून दवरलेले आहा देवाक थंयसर न्हू गांवार व्हरून दवरलेलो आसा न्हू देव हो खंयसर आसा न्हू थंयसरूच आसतलो देवाक जर तुम्ही थंयसून जर काडलो न्हू तुमकां जर दिसता न्हू ताका काडलो वडाचें झाड काडलें आनी ताका काडून शिफ्ट जर केला न्ही देव जाग्यारसून घालचो ना तुमकां प्रचिती येतली गांवांच्या लोकांकूय प्रचिती येतली गांवाच्या लोकां बद्दल तो काय करचो ना पूण जे कोणाची ही कर्मकृती जी आसा सूड बुद्धी जी आसा देवाचें झाड काडून ताका जर दिसता आपूण जिखलो जर म्हणटा न्हू हे कदाचित हे चुकीचो विचार करता आणि BJPच्या सरकारान हिंदू जे म्हणणाऱ्यांनी आयज म्हाका हिंदू खंय दिसूंकूच ना थोडेच हिंदू आमचे दिसले पूण किरिस्तांव भाव मुस्लीम भाव तांकां थंय पाजर फुटलो पूण आमचे हिंदू लोक जे आसा जे बजरंग दल जे म्हणटात आनी कोण शिवसेना जे आसात न्हू आज रस्त्यार देवपाक जाय आसले आज कितें जालें रे मतांक लागून तुमी रस्त्यार देंवतात देवाक लागून तुमी देवाना देवाचें देवूळ मोडटा म्हणून तुमी देवाना आयज आमकां हिंदू खतरे में जर म्हणटा न्ही खरोखर हिंदूचे देव खतरे में आहा बहुजन समाजाचे देव खतरे में आसा हे उच्च जातीचे जो देव जे ते मानता न्हू ते खतरेन ना तेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर असले ते तेंचेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर नांव घेना हांव देवाचें तेंचेच जर देवूळ जर रस्त्यार जर असले न्ही हे आयज ते देवूळ हात लावंक दिवचे नासले पूण प्रमोद सावंत तूं सबशेल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा न्हू तूं फेल ठरलेलो आसा तूं आयज ते भुरग्यांक त्रास करून तुका दिसता आपूण वयर सरतलो म्हणून तुझे जे आयज तूं जर मरे लाखांनी स्क्वेअर मिटर मरे जमीन मरे युनिव्हर्सिटीक दिता आनी कोणाक खिरापत वाटीत आसा पूण देवाक तुमी थंयसर एक तुमकां तोंडा समोर जागो आडोवन तुमकां ती तोंडा समोर जागो जो आसलो खापरेच्या समोर न्हू तो जागो जर तुमी जर घेतलेलो सरकारान ताका सांगूंक जाय आसलें कोणी जर बिल्डराक त्या हो जागो आमकां दवरता आनी दवरलेलो न्हू जाल्यार हांव तुका सॅल्यूट करतलो आसलो पण ते बी तुका देवूळ खापरेश्वर शिफ्ट जायना फुडें काडिना फुडें तूं डिक्लेअर करता आपूण देवूळ बांदतलो म्हणून तुका तुका रे हांव तरी म्हणटा कित्याक लागून अशें म्हणटा खबर आसा तुज्या पयशाचेर देव ना तुज्या पयशाचेर आमी देवळाचे आमी जर सगळे गोंयकारांक जर किरिस्तांव भावांक सुद्दां आमी उलो केले न्ही आमकां कोट्यांनी पयशे मेळटले आमी थंय देवूळ बांदूंक शकता पूण तुमच्या पयशांनी हे देवूळ आमकां थंयसर नाका कित्याक लागून तुमी देवाक दुखयल्यात देवाक रडयल्यात आनी तुमी सांगता आपूण देवूळ बांदता म्हणून रामाचे पयशे आमकां नाका आनी तूं बी जर थंयसर पुजा केल्ली येवन न्हू थंयसर आमी तुजी वाट पळयताली थंय तूं देवाची पुजा करतलो उत्तर पुजा करतलो म्हणून आनी देवाक शिफ्ट करतलो म्हणून ती तुका मरे कांयच जावंक ना आनी थंयसर तूं आज पासून पावोंक ना कदाचित केन्ना पावतलो आनी केन्ना पावचो ना बी तूं कित्याक तुजें सरकार मरे हेज्या फुडें देवाक कसो तुका काडल्या न्हू तशें तुज्या एका आमदाराक मरे देव काडटलो खापरेश्वराची प्रचिती तुका खबर ना कितें आहा ती देव हो आमचो राखणदार आमी उलयतात मुद्दम प्रेस एड्रेस करता कित्याक लागून की तुमी रामाचे देवळाक लागून तुमी हट्ट धरलेलो थंयसरूच देवूळ जाय म्हणून तो थंयसरूच जाय म्हणून जर होच जर हट्ट हांगा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे कार्यकर्ते जे आसले अंधभक्त जे हांगा जे आसले न्हू तेंच्यांनी हट्ट जर हांगा धरलेलो न्हू प्रेशर थंय आसतलो आसलो ते चुकीचे उलयला आमी खरे जे उलयला ते लोकां समोर दवरलेले किरिस्तांव भावांक हांव मना पासून हांव तुमचे हे करता तुमचे मनान आभार मानता की तुमी आयज फुडें सरले आनी इतले बरे कॉमेंट्स मारले की हे सरकार सारके ते जे आयज बावले जालेले आसा हे प्रमोद सावंताचे आनी रोहन खंवटो आयज जर म्हणटा न्हू आपूण कांयच करूंक ना तेन्ना म्हणटा ते रेजोल्युशन पास जाल्ले तेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर पास जाल्ली तुजे आस्थापन अनिल खंवट्याचो शोरूम अनिल खंवट्याचे जे हुंडाय हे तूं वाचूं शकलो मरे 2 मिटर जर मातशे हे सायडीक घेतलेले देवूळ वाचतले आसले तुजे आस्थापन तुजे सोयऱ्यांचे आस्थापन तूं वाचयले मरे तुमचे स्वताक लागून तुम्ही निवडून येयल्या का गांवच्या लोकांक लागून तुम्ही निवडून येयल्या रे लोकांनी निवडून तुमकां कितें लागून दिला तुमकां व्हडले जावपाक कदाचित हो मतदारसंघ लेडीज जावपाचो आहा म्हणून तो लक्ष घालिना हे बी आमकां दिसता आनी रोहन खंवटे सांगता आमी खंय खंय भोंवता आमी जे ती काम खंय खंय करता न्ही थंयसर तुजो दोळो आसतलो आनी गोंयकारांकूय सांगता
आमकां कदाचित कोण हे एक्टिविस्ट जर कोणाक जर कितें केलें जाल्यार हे सरकारान ते मनीस जे आसा न्हू ते जबाबदार आसतले. आमी गोंयकारांक लागून काम करीत रावतले आनी जे खरें आसा ते तुमच्या समोर दवरतले. पूण हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक परत हांव सांगता म्हाज्या हितूनसून की राम मंदिर जर थंयसर अयोध्या तुमकां थंयसरूच जर जाय असलें न्ही आमी गोंयकार म्हणटा खापरेश्वर जे वडा कडेन जे म्हणटा ते नांव आतां कोणा कडेन बोट पयतले. नांव कितें खवट्या कडेन नांव दवरतले थंयसर रोहन खवट्याचें नांव दवरतले सर. वडा कडेन जें नांव जें आसा न्हू खापरेश्वराचें नांव अबादीत थंय आसतलो आनी देव थंय आसतलो. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.